आयका मोगाच्या न्हू गडी तांकां शिंगडटात पळया. हांव पोरू मार्गा देगेर रावून आलो. एक रिक्षाचो तेणें ऑटो रिक्षा येताली. ऑटो रिक्षाच्या कडेन पळयलें, आपयलें ताका आयलो आनी तो आयल्या तक्षणा हांवें सांगलें पुलीस स्टेशनाक या म्हळें. पुलीस स्टेशनाक या म्हळें. तो हांव कित्याक पुलीस स्टेशनाचेर? हांव येना पुलीस स्टेशनाक. हांवें कित्याक गेलो? हांवें कोणाक येवं? तो भियेलो. हांव काय ताका पुलीस हांवें सांगलें तुका पुलीस स्टेशनाक न्ही, म्हाका पुलीस स्टेशनाक म्हजो पासपोर्ट रिन्यूवाक घाला आनी म्हाका PC करूंक हा, देखून पुलीस स्टेशनाक येवं. वमते पडून नासलो तो. पुलीस स्टेशना म्हणटा हांव काय ताका काय म्हाका दोशी दिल्ल्याक व्हरतांगी म्हणून काय भियेलो घेवन हांवें कालें केलां म्हणलो. तशें देखून मागीर सांगाता गेलें हांव इतलो बरो मनीस गे तो क्रिस्तांवांचो मुखार ताणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून घालां रिक्षाचेर आनी जेजूच्या काळजाचे आमकां तुमच्या काळजाचे फुटोवन दवरल्या मुखार. देखून बारी बरो मनीस. मागीर थोडी भियेलो तो पुलीस स्टेशनाक या म्हणटाना, चली हांव पुलीस स्टेशनाक या म्हणटाना. तशें मोगाच्या न्हू आज आमी पळयता 3 व्हडपण महान जावनची 3 वाटो. आतां एकलो व्हडलो ग्रेस्त जाला जाल्यार, एकलो ग्रेट जाला जाल्यार, ग्रेस्त या ग्रेट जाला जाल्यार ताच्या फाटल्यान 3 संगतीनी वाटांनी तो ग्रेस्त जाला. 3 वेज. पयलें काल म्हळ्यार जल्मानंत तो आवय बापायनी कर दवरल्या आस्त बुदीक तातूंत जल्माला आनी हो ग्रेट जाला. थोडे जल्मातानंत ग्रेस्त ते म्हण. दुसरें कशें कळ्ळें पयलें कांय नातलें ते एचीव करून हार्ड वर्क करून एचीव करून सदान करून एचीव करून ग्रेट जाल्यात. एचीव केलां सदान करून ग्रेट जाला. आमी ल्हान आसतना एकलो तरणाटो आलो आनी तो ताणें कोरें आनी पुरा कर न्हू लॉरयो घाल न्हू कांय नातलो दुर्बळो लॉरी घाल न्हू कोरें एक ल्हानशें पात्रांचें कोरें सूर केलें आनी त्या कोऱ्यांत तो वयर आयलो म्हूण पळयलो. कोरें काडून काम करचो भुरगो कोरें घाल न्हू महान ग्रेट जालो. ताणें एचीव केलें. एचीव कश्ट काडून वयर आयले. हे साबार जाण आमच्या समाजांत शेत सांबारांनी पुरा हे एचीव करून ग्रेट जाल्यात. आनी कशें ग्रेट जावचें आनी कशें महान जावचें आनी ग्रेस्त जावचें कशें आमकां ग्रेस्त गायेंत लोटून घाललो. आमकां एक सकत आमकां ग्रेस्त गायेंत लोटून घालता. ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन अस म्हणून. ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन अस म्हणून म्हळ्यार ग्रेस्त गायत आमचेर येवन पडटा. आमकां कळनातलें आपली थ्रस्ट अपॉन अस. पापा 14वा लियो आमचो नवो पापा जाला. आमकां नवो पाप साहेब आनी तो पेरून तूं दुबळ्या कायांत हांव निर्गतांची सेवा करून गत आदारांतल्या गरजेवंतांची ताणें केल्ली सेवा सगळी ताच्या जागपणान ताणें केल्ली सेवा ह्या सेवेद्वारे तो ग्रेट जाला. मदर तेरेसा दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करून ग्रेट जाला. मोगाच्या न्हू आमचो लेन्नू रेनिटा लागीं काजर जावंक आश येता. रेनिटा ताच्या रेन्नू कडेन जाय जेवण. रेन्नू तो आमचो लेन्नू तो रेन्नू कितलो बरो भुरगो म्हणना तो कश्ट काडून वयर आयला बिजनस घालून मस्त वयर आयला. आतां ताचे कडेन तो अनुकूल आसा. ताचे कडेन खास आसात आनी ताणेंच रेनिटाचो मोग करूं सुरू केलो आनी लेनिटा ताचो मोग करता येता. आमचो रेन्नू आनी रेनिटा ती भारी रेनिटा ताच्या लागीं मोगार आसा. पूण रेनिटा आवय कडेन सांगून हांगा एकटें आयिल्लें कितलें रडलें म्हणना तो काजर जायनाची प्राय दवरता. आतां हाका 32 जाली आनी ताकाय 37 जाली. रेन्नूकी 37 वर्सां जालीं. 37 जालीं. सादारण 14 वर्सांचो मोग ल्हानपणांत ताणें मोग करूं सुरू केल्लो आनी तो ताका मोगान पळयता आनी ताचे लागीं विचारलें तो कित्या फाटीं घालता रेन्नू कित्याक तुजें काजार फाटीं घालता. ना 10 वर्सां जावन हांव ताका सांगता येता 22 वर्सां जाता आमी काजार जावया. आमी खंय येता आनी तूं सांगात आपूण वचताय म्हाका सकडी पळयतात समज जायना आमी काजार जावया म्हूण. घरा पयलें रेनिटाच्या घरा तो ताचें कांय ना म्हणून आनी म्हणटाली आतां ताचें बरें आसा म्हूण सांगून आतां ओप्पाल्यांत हें सोडिना म्हणटा देखून ओप्पाल्यांत रेनिटाचे घरची. आनी हो रेन्नू बारी ताका मोग करता आनी पुरा पूण काजार दा म्हणटा फाटीं घालता. देखून काजारा कित्याक फाटीं घालता गे पळया 3 विशय पळया कित्याक काजारा जावन फाटीं घालता. एक ताका उतार दिलां ताच्या मागीर आनी एकल्याक चेडवा लायक केलां. आनी एका चेडवा लायक केलां ताणें.
तशें जाल्ल्यांत ताका काजार जावंक ताचे लागीं नाका तो आनेकल्याडे काजार तो आनेकलो उतार दिला ताचे कडेन तो काजार जाता म्हूण. दुसऱ्यांक कालेंगी म्हूण सांगल्यार ताका काजाराचें खरें भें आसा. सायकॉलॉजी म्हणटा आमी. सांगात जाय पूण काजार नाका, काजार जेनी नाका. काजार जेनी नाका. नाजाल्यार ताणें कोणाक उतार दिलां आपूण तांचे ह्या चेडवा लागीं काजार जायना म्हणून तशें. कालेंगी जावंक पुरो. देखून मोगाच्यानो जेन्न फाटीं घालता. मागीर आमी धैर्य काणयलें. तो रेण्णू कोण गी म्हणून सोदून काडलो. रेण्णू कित्याक काजार फाटीं काडटा की सोदून काडलें. सोदून काडटाना आमकां कळ्ळें गे भारी बरो भुरगो, बुदवंत भुरगो. तो म्हणटा रेनिटा आणकी म्हजे कितले कश्टांनी हांव घोळटां, कितले कश्टांनी हांव काम करतां म्हणून. म्हज्या ह्या ग्रेस्तकायेंत कितले कश्ट, कितले गामाचे तेंपे पळयता. हांवें घाल्यात म्हणलें ताका आणकी तें पडोवन वचोना. ताका हांव ताका आपोवन उरतां शॉपिंगाक आनी पुरा. एक मोबायल काडून दिलें 1.5 लाखाचें. आतां तें पुरतना आनी एक मोबायल जाय म्हणालें. तें 1.5 लाखाच्या 2 लाखा लागीं जालें. देखून म्हज्या हातान तें पळयता म्हजें मोबायल 8,000चे म्हजें मोबायल आनी ताका हीं व्हडलीं मोबायलां जाय. मोबायलान दुसरें कांय ना फोन करूंक आनी फोटो काडूंक मात्र. फोन करचें फोटो काडचे. तातूंत कांय दुसरें कांय ना. पूण तितल्या मोलाचें ताका जायचें. 2 लाखाचें अशें काणयता. मागीर ताका फोडलें जाल्यार म्हजें मोबायल पडलें फुटलें म्हाका आनी एक. म्हळ्यार एक पेन्न काडून दी 5 रुपयांचें म्हणून भुरगीं म्हणटात पळय तशें तें 2 लाखांचें. काणूंक या म्हणटा आपोवन उरता आनी ते व्हडले विचारता ताका दिजेत. वस्तूरांक काणयता न्हय कितलें वस्तूर काणयता आतां घाल्लें पाटिना तें म्हाका शॉपिंग जायचें म्हणटा हांव आपोवन उरतां आनी पुरा बरें काडटा 5,000च्या वयर चुडीदारां काडटा. म्हज्या कश्टांचें ताका आणकी पडोवन येवना. देखून हांव ताच्या लागींच जातां पूण म्हज्या कश्टांचें ताणें वळखा हांव कितलें घाम पिळटां, कितलो कश्ट करता म्हणून ताणें वळखल्या वेळार हांवें ताचे कडेन काजार जावचें. पळया तो ताका रेण्णू ताचें आसल्या बी ताका काणयना. ताणें परिवर्तन तेजें भितर दाखयता. आनी तसो मोग करचें जाल्यार कंडिशन घालता म्हजे कश्ट ताणें जाणा जायचे. हांवें पिळचो घाम ताणें जाणा जायचे म्हणून हें कंडिशन घालता. मोगाच्यानो ज्यांनी घाम पिळ्ळी म्हणून एक आसली घाम पिळ्ळी म्हणून. ज्यांनी घाम पिळ्ळी म्हळ्यार तेंच्या घरा कोणीय रीण सर वचून दी, इल्ली कुमक सरून दी. तिणें ना म्हणचें म्हणून तिच्या तोंडांत दुसरें ना. आमी घाम पिळ्ळण काडटा, आमी घाम पिळ्ळण घोळटा, घाम पिळ्ळण घोळ्ळ्यार मात जाता. तशें अशें म्हणून तांकां पयशे कोण ना कितें दिना. म्हणचें तशें घाम पिळ्ळण. देखून आमच्या बुदवंत तरणाट्या भुरग्यांनी ताका नामलें जेन्नी घाम पिळ्ळी म्हणून. तांचें सरनेम कोण गुंतूना तालकोन कलेम कोण गुंतना. कोण विचारलें जेन्नी घाम पिळ्ळीचें घरा आल्तें घर म्हणटा. जेन्नी घाम पिळ्ळीचें घर आल्तें म्हणटा. देखून मोगाच्यानो पळया कश्टांनी वयर आयलें हांव कितलो घाम पिळ्ळा म्हणून. पूण तांची धूव शिकोवंक भायर धाडलें. जेन्नी घाम पिळ्ळाचें धूव तांणी शिकोवंक भायर धाडलें लंडन खंय पयलो बैल्या गांवाक धाडलें. थंय गेल्ल्या तक्षणां तें नॉर्थ इंडियाच्या चेरक्या लागीं मोगार पडलें. शिकोवन जालें हांगा तावन पयशे धाडले हुशार भुरगें हांगा एकालें शिकलें तें बैल्या गांवांत जवळ गेलें तें व्हडून शिकलें आनी आवय बापाय शिकनासतना सांगनासतना तांच्या मोगार पडलें ताचे कडेन काजारी जालें थंयत. जाल्यार ह्या जेन्नी घाम पिळ्ळीन तांकां बक्षिलें. तांणी घरा मागीर थोडो तेंप सांगात आसलो मागीर सोडून गेलो. ताका भुरगें जालें. मागीर ताणें सोडलें ताका. सोडून तो खंय गेलो म्हूण ताका पत्तोच ना. हें घरा रेजेर घरा आयिल्ल्या वेळार त्या बापायन ताका सांगलें रडलें तें येवन इंडियाक येवन एका सयऱ्यांच्या घरा वचून ताका फोन केलें. 5 वर्सां फोन नासलें चेडवाचें. पयलें पयशे धाडूंक मात्र हांगा तावन हेपटीन काम मेळ्ळ्या उपरांत काम मेळ्ळें म्हूण 5 वर्सां ताचे उपरांत तें गांवाक येवना. आनी हांव बापायक नासलें. सडनली फोन आयले अशें बसून रडलें सांगलें आनी पुरा ना पुता तूं घरा ये म्हूण आली. आनी ताणें फाटीं हाणयलें. कोलयेन कंडिशन ना ये तूं आमचें भुरगें ये म्हूण. मागीर तें भुरग्याक आनी पळोवंक हीं गेलीं भायर आनी पुरा तशें. जेजू सांगता आयच्या वांजेलांत नवो उपादेस हांव तुमकां दितां जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. वो वांजेल आयच्या वायतार सगळ्या संवसारा आमी वाचता. वो क्रिस्तांवांच्या समर्थीचो सारांश.
जेजून केल्ल्या बरी आमी मोग करूंक आमी जेजूचो पाटलाव करता. जेजून केल्ल्या बरी मोग करूंक आमी क्रिस्तांव जाल्या बावतीन कळयलो. जेजून मोग केल्ल्या बरी मोग करूंक आमी साक्रामेंत घेतला. जेजून मोग केल्ल्या बरी मोग करूंक हांव ह्या जाग जालां ताचो पाटलाव करूंक. हो नवो उपादेस जेजू भोव चड मोगान आनी वैभवान तो सांगता, हांवें मोग केल्ल्या बरी तुमचो मोग करा म्हूण. हो नवो उपादेस जेजून केदाळ दिल्लो. जेजून केदाळ दिल्लो. बेनिबाई म्हणटा हो जो मोगाचो उपादेस जेजून चड ताच्या कश्टां, ताच्या वळवळ्यामध्ये, ताच्या कश्टा वळवळ्या मरणाच्या वेळार त्या वेळा काळार ताणें हो उपादेस दिलो. मिनान विचारलें बेनिबाई लागीं कित्याक हो उपादेस भोवच कश्टांचो, हो उपादेस कश्टांचो कित्याक? जेजून मोग केल्ल्या बरी आमी मोग करचो उपादेस कश्टांचो कित्याक गे म्हणून. बेनिबाईन एक जाप दिली आपुरबायेची. मिनाक बेनिबाईन जाप दिली, जेजू जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. ताणें केल्ल्या बरी निस्वार्थी मोग देखून तो जेजूचो मोग कश्टांचो म्हणाली बेनिबाई. निस्वार्थपणी आपणाचो फायदो उठयतना जेजून ताचें बरेंपण लेखलें ना. जेजून ताचो फायदो उठयलो ना. जेजून ताणें ताचें बरेंपण करचें, ताचें बरेंपण पळोवचें तें करूं ना. जेजूक बरें करचें, ताची उन्नती आशेवची, तो मोग तसो न्ही. तो सॅक्रिफिशियल लव सॅक्रिफीस करचो, तो सॅक्रिफिसाचो मोग तो आपणाक खाली करचो. जळची वाती बरी खाली करचो, आपणाक खाली करचो. जळची वात येदोडली आसा ती परची आमची इस्टराची वात ती पेटोवन अर्दी जाली आतां. जळोवन येदोडली आली, ल्हान जाल्या इस्टर कॅन्डल. जळची वात जळ्ळे कॅन्डल खाली जळोवन हेरांक उजवाड दिवन ती करगोन नपयस जाता. तसो जेजूचो मोग आपूण खाली जाता, हेरांक वर्तें करता, उजवाड दिता. हेरांच्या जिणेक उजवाड हाडची. फेथफूल लव विश्वासी मोग. तुवें कितें केल्यार, कितलें दुख येयल्यार ताचो मोग उणें जायना. तो फेथफूल लव विश्वासी मोग. तो सेवा करचो, हेरांच्यो गरजो पळोवन सेवा करचो मोग तो. नॉट कावंटींग द कॉस्ट. तातूंत कितले येता, म्हाजो वेळ कितलो पाड जाता, म्हाका कितलो नश्ट जाता, तातूंत कितलें लुकसाण जाता तें पळयनातलो. नॉट कावंटींग द कॉस्ट. सेवा करचो मोग. दुख येयल्यार भोगचुंचो मोग. सोडून गेल्ल्या शेळयांक फाटी हाडचो मोग. आपण तें मोल लेखीनासलो मोग तो. मोगाच्या विना आमच्या विनान ताच्या न्हवऱ्याची खरी पिडा येयली. ताका पियेनाका म्हणल्यार पियेतालो, सिगरेट ओडनाका सिगरेट ओडटालो, लिमीट म्हणटालो आनी करतालो. ताची किडनी गेली. किडनी कोंडापटे गोडसाण गोंयची गोड तितली मिठाय खातालो. ताची किडनी गेली आनी किडनी गेल्ल्या वेळार कोणाचें ताका कोण किडनी जावंक आनी कोणें दिवना. मागीर डाक्टरांनी सांगलें बायलेन तुजें पळय जाणट्याचें ताचें जेनोम मॅच जाता. देखून बायल म्हणालें म्हजी एक किडनी दिता. आतां एका किडनीर आसा कांय चडून जाल्यार गेलें तें बावडें. एक किडनी नॉक दिला, आतां तो जियेचें. आतां दोनीय किडनी गेल्ल्यो. आतां सोरो सोडला, सूर सोडल्या आनी सिगरेट सोडल्या आनी गोडशें सोडलां. आतां बरो आसा, काम करता आनी बरो जाला. त्या बायलेच्या किडनीचेर तो आसा. तिणें मोल पळोवना. विदावट कावंटींग द कॉस्ट शी लावड. तिच्या जिणेचें मोल पळयनासतना, तिचें जिणेचें लेख घेनासतना, तें लेखीनासतना तिणें न्हवऱ्याचो मोग केलो. आतां हांवें तो चिंतून रडटा, म्हज्या बायलेन कसो मोग केलो म्हणून. आनी शिसांनी तो एक गूण जालो. तिका कितें गूण जावंक जावना. मस्त कश्ट जाली ती. तिशीन वचून शिनायली ती पाप. मोगाच्या शिसांनी बिट्रे केलो, घात केलो म्हणाली बेनिबाई. शिसांनी जेजूक घात केलो तरी जेजू तांकां इश्टा म्हणलो म्हणटा बेनिबाई. घात केल्या ताका दुख येयलें, ताचें घात जातांनी बालो मारलो. घात केलो तांणी शिसांनी ताका. इतल्या मोग केल्ल्या शिसांनी ताका घात केलो. आनी घात केल्ल्या वेळार जेजू तांकां येता आनी म्हणटा इश्टानो. जिवान जेजू म्हणटा इश्टानो म्हणटा. इश्ट म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या इश्टानो म्हणटा. तसलो मोग तो जेजून केल्लो. सोम्यान मोग केल्ल्या बरी आमी करतांगी. तुज्या आवय बापायचो, तुज्या भावा भयणीचो,
तुज्या से सांबार असो जेजून केल्ल्या बरी मोग करता गी जेजून पळय ताचें मोल पळयनासतना ताचें बरेंपण पळयनासतना आवय बापायचो मोग केलो त्या आवय बापायनी भुरग्यांचो तांचें जिणेचें विदावट कावंटींग द कॉस्ट तांचें जिणेचें मोल लेखीनासतना तांचें बरेंपण लेखतना भुरग्यांक खले कश्ट काडून भुरग्यांक शिकोवन आज भायर गेल्यांत हांगा हीं 87 वर्सां तिका 85 दोगांतात पडल्यार मेल्यार कोण नात 5 जाणां भुरगीं 5 गांवांनी आसात अमेरिकांत हांगा म्हणून तांकां एक सांगाता मेळोवन व्हडल्यान म्हणचें थाणें करचें पुतान म्हणचें दुवेन करचें ताका सट दिलां हाका सट दिलां थाणें करचें म्हणून हीं दोगां वळवळटात तांकां पडल्यार आस्पत्रे व्हरूंक कोण्णी नात देखून मोगाच्यान त्या आवय बापायन विदावट कावंटींग द कॉस्ट हांकां शिकाप दिवन तांचें मोल लेखीनासतना तांच्या जिणेचें मोल लेखीनासतना ह्या भुरग्यांक वयर हाडल्या उपरांत भुरगीं वचून तांचीं भुरगीं आनी तांकां भुरगीं जाल्यार तांच्या फाटल्यान वचून थंय संवसारांत येयात आवय बापायची गत हांगा खंयच्या घरा गेल्यार मालगडी आहात रडटात थंय भुरगीं थंय तांच्यातले आपरुपे फोन करतात फोनार उलयतात वॉट्सॅपा म्हण मोळ जाल्यार तेंय ना म्हणटात फ्री जाल्यार ते उलयतात बायली पळया आमचे भुरगीं खंय वचून पावलीं पळया थोडीं भुरगीं नॉट सक्कडी न्ही थोडीं खंय वचून पावल्यांत पळया वॉट्सॅप फ्री देखून उलयतात वॉट्सॅपा फाल्यां हांव येवन दिल्लें टॅक्स घालून दी आय सुमेत म्हणनात तें सोम्यान मोग केल्ल्या बरी मोग करा तुज्या आवय बापायचो मोग कर तुज्या भावा भयणीचो सांगाता जी येयल्या तांचो मोग कर मदर तेरेसा म्हणटाली डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव घालो डोंट डू ग्रेट थिंग्स व्हडले करूंक वचनाका व्हडलें कांय तुवें करचें म्हणना व्हडली तुवें धर्माक इस्कॉलां बांदीचे व्हडलीं धर्माक अनाथ आश्रमां बांदचे व्हडल्यो इगर्ज्यो बांदचे व्हडल्यो कपेलां बांदीचे म्हणून ना मदर तेरेसा म्हणटा डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव एकल्याक एक ल्हानशें ब्रेकफास्ट सकाळीं एक पोळो तूं चटणी घालून ताका एका दुबल्याक दिताय जाल्यार ते मोरत्या मोगान ताच्या मोगान दी वांचोन दितो म्हण दी देखून डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव म्हणाली मदर तेरेसा देखून हांवें मदर तेरेसा मस्त मोग म्हाका बेन्नीबाई मुंदरून म्हणाली मोगाच्यानो केदाळा दिलो सोम्यान वो नवो उपादेस पळया म्हणाली बेन्नीबाई पळया जुदास जेजू निमाण्या जेवणार आसतना जेजू आनी ताचे शीच निमाण्या जेवणार आसतना शिसा मदलो एकलो जुदास जेवणांतल्यान उठोवन ताका फारादीन करूंक ताका घात करूंक ताका फारादीन करूंक गुरुद्रोहा करूंक उठोवन गेल्ल्या वेळार ताका विकृत करूंक तो उठोवन गेल्ल्या वेळार जेजू म्हणालो तुमी एकामेकाचो मोग करा हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी ताचे कश्ट ताचे वळवळे ताच्या मरणाची सावळी ताच्या फाटल्यान रावल्या वेळार मरणाची वेळ घडी लागीं पावल्या वेळी ताणें वो मोगाचो उपादेस दिलो वो मांदामेंत उपादेस ताणें आमकां दिलो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचे म्हणून ती वेळ घडी पळय म्हणाली बेन्नीबाई वेळ घडी पळया म्हणाली बेन्नीबाई ताणें द्वेश करा जेजून म्हणोना म्हणणाली बेन्नीबाई जेजून बिलकूल म्हणोना तांचो द्वेश करात असो ताचें फारीकपण काणया थंय हिंसा करा म्हणून जेजून बिलकूल म्हणोना ताच्या बदलाक जेजू म्हणालो एकामेकाचो मोग करा म्हणलो उपादेस ताणें दिलो हें खरी जेत्ता आमी हिंसा करा म्हणना तो मोग करा म्हणटा आमचो सोमी जर तर आमच्या घरा आमच्या एका भावाक आमच्या कुडिलाक जर तर हिंसा केली जाल्यार आमी ताका सोडटावंगी पूण जेजून खलो उपादेस दिलो ताका फारादीन करून उठोवन गेल्या वेळार ताचो मोग करा तुमी ताका परिवर्तन कर फाटीं हाडा म्हाका जो जीव काडून दिवं न्ही पूण तो बदलून ताचो मोगडोवचो नाका जुदास फाटीं येवन होत मोगडोवचो नाका म्हणल्यार इराद्यान जेजू म्हणालो सगळ्यांचो तुमी मोग करा तांकां सोडिनाकात म्हणून मोगाच्यान आतां थोडीं तशीं आसात जेजू बरी मोग करचीं आसात तातूंत एकलें मेलिसा म्हणाली बेन्नीबाईन आमकां एक दाखलो दिलो बेन्नीबाई म्हणाली जेजू बरीत आसात म्हणून मेलिसा तांतलें जेजू बरीच्या काळजाचें जेजूच्या मनाचें जेजूच्या काळजाचें जेजूच्या गुणांचें एकलें म्हणाली बेन्नीबाई मेलिसान खंय ताका 2 जाणां भुरगीं आसात खंय भार्या पुरबायचीं भुरगीं एकलें 8 वर्सांचें एकलें 10 वर्सांचें भुरगें 8 वर्सांचें 10 वर्सांचें तांच्या शेजाऱ्यांनी कुल्ला आनी
कुल्ला आनी कुल्लें म्हणून ती पयशेवाली तांचे शेजारी, ताचें नांव कुल्ला, हाचें नांव कुल्ला आनी कुल्ल्यान सांजेर येवचें, ताचें इतलीं सोबीत आनी ताका ताच्या हातगुणां देवान ताका जडां करचें. तुमकां कल्लार फुलां जायचें जाल्यार बेनीबाई म्हणाली, तुमी वसाचे मेलिसाच्या घरा. मेलिसाचे सगळो दोरो लांब आसा, दोरो तितल्यान 3 शेजारी, इतल्यान आनी तो दोरो बांदला, लांब दोरो बांदला. जाल्यार एका तेंकडेक तांणी कोयती बांदून हाचीं जडां पुरो अशें, कोयत्यो शार्प कोयत्यो ल्हान कोयतूल बांदून तीं जडां पुरा मारून अशें कातन घालचीं, दोऱ्यार रावन पुरा जडां सत्यनाथ अशीं फुलां बरोवन येतात तीं, आनी बरें मुळाक घालून आनी पुरा एक 8 झाडांनी 8 कलराचीं, एका झाडाचेर 5, 6, 7, 8 फुलां फुलतात. 8 झाडांनी पळया तुमी कितलीं फुलां पळया. अशीं सोबात एकाचेर धवीं, एकाचेर हळडुवीं, एका तांबडी, एकाचेर पिंक, वोलीं सोबीत फुलां अशीं घरा मुखार फुलतात दिसाक. थोड्याचेर 8, 9, 10, 5, 6, 10 म्हणसर फुलां कोलीं सोबीत दिसतात म्हणून पळयतना. देखून आनी कांगडचें तीं झाडां आनी कातन घालचीं दोऱ्यार रावन. आनी कातन घाल्या उपरांत ताणें कांय म्हणून हीं वयर येतात, तीं मिसां थावन घरा येताना हीं खंय सोलोवन येतात, तीं थावन सोलोवन येतात. आनी सोलोवन येता मुखार मेळ्ळीं आनी योद्यो त्यो तोंड कोणून कुल्ला आनी कुल्लें मुखार थावन येतात तीं. हें तांणी खर्चंत अशें खोलो तांणी हेरांक अशंत करचें वाड्यांत, अशंत करचें कुल्ला आनी कुल्लें तांणी ओलेव पाद्र करचें, ओलो मोसोरू, ओलेव तांकां देव खंयच्या तराचें देवंक जाय. पळया गे तुमी. देखून हे मुखार येताना म्हणटा गे तांच्या थंय आतां ही बेनीबाई आसली खंय आनी तिका गुंतलो मागीर घरा येयल्या उपरांत ताणें सांगलें खंय बेनीबाईन ओट्टू सोलोवन येताना ते मेलिसा म्हणाले खंय मेलिसा भुरग्यांक सांगता खंय अंकल आनी आंटी येतात, कुल्ला आनी कुल्लें म्हणून खंय अंकल आनी आंटी येतात, गूड मॉर्निंग आंटी, गूड मॉर्निंग अंकल म्हूण सांगून बेसा ब्लेस मी अंकल, ब्लेस मी आंटी म्हणाजें म्हूण सांगता खंय. पळय गे मेलिसा ताका इतलो ताचें इतल्या कश्टांचें 4-5 म्हयने थावन ताणें कश्ट काडल्यात मुळांत घालून. इतलीं फुलां जाताना तीं फुलां झाडां कातरून नाच करून पिटो केल्ल्यांक भुरग्यां कडेन बेसावन दी, तांचें बेसावन करता. गूड मॉर्निंग म्हणा बरीच, एटलीस्ट तांकां बरी सकाळ मागा. खुर्सार जेजू दुखयल्ल्यांक, ताचे काळीज पापसिल्ल्यांक बापा ते कितें करतात म्हूण गुत्तू ना, तांकां बक्षी म्हणटा. दुखयल्ल्यांक जेजू बक्षिता. जेजू सांगता दुखयल्ल्यांक बक्षिया म्हणून माथेवाच्या वंजालान 5:44. देखून तो मोग करच्या मिसांव आमकां दिता. मोग करचें मिसांव हांवें मोग केल्या परस वसा आनी मोग करा, वसा मोग करा. मोग करचें मिसांव तो पळय साबेक आमकां दिता. मोग करचें आमचें तें आमचें लक्षण तें, आमचो तें हक्क तें, आमचें हक्क, आमचें रायट तें, आमची ड्युटी मात्र न्ही, आमी करचें मात न्ही, आमचें नेचर तें, आमचें सैम मोग करचें क्रिस्तांवांचें. खंय मोग आसा थंय देव आसा, खंय मोग आसा थंय देव आसा म्हणाली बेनीबाई. जिनान विचारलें जेजू बरी मोग करचो म्हळ्यार कितें बेनीबाई. जिना म्हणटा जेजू बरी मोग करचें म्हळ्यार कितें. बेनीबाई म्हणाली जेजू बरी मोग करचें म्हळ्यार पयलें आमी मोग केल्यार तो जेजू बरी मोग. जेजून पयलें आमी जेजूचो मोग करच्या पयलें ताणें मोग केलो, मागीर आमी केलें. थोडे फावटी खातर हांव विचारचें पयलो मोग कोणें तुवें केलो ताणें. न्हवरो म्हणटा व्हंकलेन म्हणटा न्हवऱ्यान म्हूण. देखून थोडे फावटी मागीर तीन दोगांय सांगतात ना पयलीं हांवें ताचे कडेन विचारिल्लें मोग करता म्हणून ताचें नंबर सोदून काडलें, मेसेज केली आनी म्हळ्ळें अशें मोग करता हांव तुजो, तूं म्हजो मोग करता वय म्हणून. तशें आमची वळख जाल्ली म्हणून. पयलो मोग केल्लो कोणें. यू टेक द इनिशिएटीव मोग करूंक. ह्या मोगाच्या संबंधाक इनिशिएटीव काणयल्लें कोणें गी म्हूण. ती मोग करूंक पयलें गी ना पळयनात. देखून मोग करूंक वय फावो गी ना गी म्हणून पळयनासतना मोग करतात. तो मोग करूंक फावो ना गी, तें मोग करूंक फावो ना गी म्हूण पळयनासतना ती मोग करतात. जेजूचो मोग आनी एकल्याचें मेरीट पळोवन न्ही, जेजूच तो ताचो मोग तांचो मोग करता. जेजूच तो तांचे पांय धुता. तांणी कोण विचारलो म्हजे पांय धू म्हणून. आमी आनीकी पथकांत आसतनांत सांत पावल म्हणटा आमी आनीकी पथकांत आसतनांत जेजून आमचो मोग केलो म्हणून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5:58. जेजू आमी परतून पथकांत आसतनांत ताणें आमचो मोग केलो, पयलो मोग केलो म्हणून. जेजू राखोणांगी आमी कुरपेन पाताळ चोडीचे, आमी कुरपेन बरोवचे, आमी आंजाव बरी जाल्यार मात मोग करता म्हणून ना जेजून. आमी पातकी आसतना ताणें मोग केलो आनी आमकां पाताक सांडून पवित्र जावंक ताणें अवकाश दिलो. ताणें पयलो मोग केलो. ताणी
तांणी मोग करचें आनी मोग करचें बरी जाय तांणी तांचें अशें जायचें तशें जायचें म्हणून राखण आसतना तांणी अशें जायचें आनी अशें जायचें म्हणून तांणी बरीं जायचें आनी बरें जायचें ताचे उपरांत मोग करता म्हणून राखण आसतना आमचो मोग पळोवन तांणी बरें जायचें आमचो मोग पळोवन तांची हिंसा ताणें सोडिचें आमचो मोग पळोवन तांचें खोटेंपण ताणें सोडिचें बायलेचो मोग पळोवन न्हवऱ्यान ताचें खोटेंपण ताचें पिवणें सोडिचें आनी न्हवऱ्याचें बरेंपण पळोवन बायलेन मस्त फ्रेंड्सां लागीं बसून चॅटींग करचें सोडिचें न्हवऱ्याचें बरेंपण पळोवन मस्त फ्रेंड्सां करची संवय सोडिचें तशें सगळ्यांक हाय बाय करून थंय फ्रेंड्साचे सगळ्यांक क्लोज करून खाणोवन आनी परत वेळपाट करचें सोडिचें न्हवऱ्याक आनी न्हवऱ्याचो मोग पळोवन ताचे बरी ताचो मोग करीचें देखून सोरो सोडल्या बऱ्यो तूं सोरो सोडल्या शिवाय हांव तुजो मोग करना तुवें सिगरेट सोडल्या शिवाय हांव मोग करना जावं तुवें आस्त केल्ल्या शिवाय हांव तुजो मोग करना तुवें घर बांदल्या शिवाय मोग करना म्हूण सांगून तांकां व्हडलें कंडिशन घालता थोडे फावटी पूण आमी कालें सोडटा मोगा खातीर ताणें तें डिजर्व करीचें ही शूड डिजर्व शी शूड डिजर्व ताणें फावो काडचें म्हजो मोग हाका आपुट्टू ताणें बदलाचें आनी म्हजो मोग करून फावो जायचें म्हणून म्हज्या मोगांत ताणें बदलाचें देखून तुवें मोग केल्यार हांव करतां तुवें उलयल्यार मात्र हांव उलयतां भावान भयणीक म्हणचें भयणीन भावाक म्हणचें जेजूक बरी जेजूक आमी इमिटेट करीचें जेजूक अनुकरण करीचें जेजूचो मोग जावन आसा मॉडेल आमच्या मोगाक आमी कसो मोग करचें आमी कसो संबंद आसा करीचें संबंद कसो उरयचें म्हणून जेजूच्या मोगांत हांव शिकायचें जेजूचो मोग सांगता म्हणून बेन्नीबाई म्हणाली थँक्यू म्हणच्या पयलें हेरांक हेल्प करीचें म्हणून तो हेल्प केल्ल्या नंतर थँक्यू म्हणटात ताणी थँक्यू म्हणच्या पयलीं आमी हेल्प करीचें म्हणून बेन्नीबाई म्हणाली तसलो मोग जेजूचो मोगाच्या न्हू वेनिटान बेन्नीबायेक एक सवाल केलें जेजूच्या मोगाचें आनी एक लक्षण कितें बेन्नीबाई जेजूच्या मोगाचें आनी एक लक्षण आसा गी आनी एक लक्षण कसलें 2 सांगलीं तुवें जेजूच्या मोगाचीं वय देखून तिसरें लक्षण कळलें बेन्नीबाई जेजूच्या मोगाचें तिसरें लक्षण बेन्नीबाई म्हणाली जेजूचो मोग गड नातुल्लो बाउंड्री नातुल्लो इतलीच म्हजो मोग लिमीट नातुल्लो मीत मीर नातुल्लो मोग जेजूचो मीत मीर ना जेजूच्या मोगा मीत मीर ना म्हणाली बेन्नीबाई देखून मोगाच्या दोरे बांदले दोरे कसलोन काडचो मोग जेजूक दोरे पसंद करिना जेजू म्हजो मोग इतलो म्हणून दोरो घालचो बाउंड्री घालची आडकळी घालची मोग करूंक ना फातकी गतकी म्हणून एवॉयड करचें ओलो मोग जेजू फातक्यांचोय मोग करता जेजू गतक्यांचोय मोग करता तांणी जेजूचो मोग भोगून तांणी परिवर्तन जावन पवित्र जावच्या खातीर जेजू कोणाक एवॉयड करिना तांचो मोग करता हर एकल्यांचो मोग करता ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಫ್ರತೆಲ್ಲಿ ತುತ್ತಿ ಸಕ್ಕಡಿ आमची इन्क्लुझीव लव नॉट एक्सक्लुझीव ती न्ही पातकी नाकात ती नाकात ही नाकात गतकी नाकात ती दुसरी नाकात आमची मात्र म्हणलें न्हय एक्सक्लुझीव लव तो इन्क्लुझीव लव सక్కడి आमची म्हणाचें देखून पयलें वाचप सांगता क्रिस्त तें जुदेव आनी जेंतील म्हणलो परिभेद ना म्हणलो भेदभाव ना क्रिस्तांतय जुदेव आनी जेंतील आमी सక్కడి एक कुटाम क्रिस्तांतय आमी सక్కడి एक कुटाम भाव भयणी म्हणटा पयलें वाचप देखून आमचो मोग करतेल्यांचो मोग करूंक मस्त सुलाभ आमची ती मोग करतात आमी तांचो मोग करता भोव सुलाभ सोमी एक सोंको एक ब्रिज बांदता वण्टी काडटा आनी ब्रिज बांदता सुनितान म्हळें जेजूच्या मोगाचें तिसरें लक्षण कसलें लव पेनफुली म्हणाली लव पेनफुली पयलें बाउंड्रीज नातलो मोग पयलें जेजूचो फस्ट भाव पयलें जेजूचे मोगाची 3 लक्षणां पयलें जेजू पयलें मोग करता पयलो मोग फस्ट लव जेजूचो म्हणून दुसरें बाउंड्री नातलो मोग जेजू गड घालिना म्हणून देखून सुनितांनी सांगलें तिसरें लक्षण खंयचें बेन्नीबाई जेजूच्या मोगाचें लक्षण बेन्नीबाई म्हणाली सुनिताक लव पेनफुली पेन म्हळ्यार दुखीन भरिल्लो मोग लव थ्रू सफरींग कश्टां व्हडव्हड्या मुखांत जेजू मोग करता
खुर्सार तो वळवळट आमच्या मोगान, आमच्या मोगा खातीर तो जीव दिता. तो मोग इजी न्हय, तो मोग खुर्सातय आमकां व्हरचो मोग तो. मोगा खातीर खुरीस घेवंक तयार, मोगा खातीर जिवान बेठोवंक तयार, मोगा खातीर गायोंक तयार, मोगा खातीर छाटयांनी मार खावंक तयार. तो मोग जेजूचो. लव पेनफुली म्हण, लव दॅट टेक्स यू टू द क्रॉस. तो तुजें जिवान मोडचो, आपणाकच मोडून हेरांक दिवचो मोग तो. तो मरता आनी आमचो जीव राखता. तो मरता, आमकां राखता. तो जीव दिता आनी आमचो जीव राखता. वो मोग ताका महिमा हाडटा. वो मोग ताची महिमा परजळशें करता. हो मोग ताका महिमेन भरता जेजूक, महिमेची घडी ताची. वळवळ्यांची घडीत जेजूची महिमेची घडी, कित्याक ह्या वळवळ्या मुखांतर जेजू महिमेन भरता. वो सफरींग लव जेजूक रुपांतर करता. वो वळवळ्यांचो मोग जेजूक रुपांतर करता. दीस सफरींग लव ट्रान्सफॉर्म्स द लॉर्ड. ट्रान्सफॉर्म करचो मोग, ट्रान्सफॉर्म रुपांतर करचो मोग. वचचो मोग सर्ग आनी नवो सर्ग, नवो संवसार, नवें सर्ग, नवो सर्ग आनी संवसार रचचो. वो नवो सर्ग आनी रचूंक वो सॅक्रिफिशियल लव व्हेरी इम्पॉर्टंट, गरजेचो. तो मोग जेजू करता. ह्या मोगान तुमी संवसाराचें रूप बदलिया. मोगान बरा. हिंसा काडा, द्वेश काडा, मेळखीळ म्हण भेदभाव काडा. दुबळो ग्रेस्त दुबळ्यांक दामोदरचें ग्रेस्तांनी वाडचें. वो संवसार रुपांतर जायचें जाल्यार जेजूचो मोग हांवें केल्ल्या बरी. देखून तो कश्टाचो जेजून केल्लो मोग, निस्वार्थ मोग, आपणाकच खाली केल्लो, हेरांक रुपांतर केल्लो मोग करूंक कश्ट. तो कश्टांचो मोग तुमी करा. हें आमचें मिसांव. ते मिसांवांत आमी जायते वन जावया. आमेन.